वेर्ला सोनारवाडा हांगासर राती मंगळार दीस राती कडेन वचकीत उजो लागलो आनी ह्या उज्यान लुर्स कपूर हेचे घराक उजो लागून ते बरेंच लुकसाण जालां. उजो कसो तरी शॉर्ट सर्कीट जावं कितें तरी भायल्यान लायटीच्या वचून येयला असो अंदाज फायर ब्रिगेडीन केला. फुडलें इन्वेस्टिगेशनूय करता आनी सादारण जर पळयलें जाल्यार तेचे ते कपूर हेंचे सादारण 5 लाखा वयर सुमार लुकसाण जालां. फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. काणका सोनल वाडो पर्रा म्हणून थंय एक सादारण 9:51 बंगल्याक उजो लागलो. आमकां अशी इन्फॉर्मेशन आयलें. सो आमची गाडी टर्नआउट आमी करून पळयलें जाल्यार बंगल्याच्या वयलो जो फर्स्ट फ्लोर भागांतसून बेडरुमांच्यान सारको फ्लेम भायर येताली. सो आमी ऑन द स्पॉट सोमतेच फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी विथीन एक 10-12 मिनटान फायर कंट्रोल आयलो. काल पावस येयलेलो आनी पावसान लायट कितें तरी प्रॉब्लेम जालो अशी ओनर म्हणटा. लॉस कितके लॉस सद्या एप्रोक्सिमेट आमी 2 लाख अक्षयले बरयल्या पूण तेंचे आनी एमावंट वाडपाक शकता कित्याक तेंचे सगळे डिटेल अजून दिवंक ना. ऑफिसान येवन फाल्यां दितले. काल जो इवनिंग जो तो पावस येयल्लो तेच्या खातीर आमकां ते म्हापसा म्हणटा ते एक आमी कॉल रिसीव केले. मँगो ट्री फॉलोन म्हणटा हांव पॉल्टना सायडीन एक आमकां येयलो आमो पॉल्टना घराचेर. आनी सेकंड एक आमकां कॉल येयल्ली हांगा ते पर्रा माड हेचे वायरिंगेचेर जालां म्हणून. बाकीची आमची नॉर्मल जितली कॉलां आहा हावस स्पॉट फायरींग हेजी त्या पावसान अशें व्हडलो आमकां तरी आमच्या ज्युरिस्डिक्शनान व्हडलो असो इफेक्ट तरी जावना. एक टोटल 5 कॉलां आमकां येयल्ली. तो जो कितें पावस जो पडलो एमर्जन्सी तेतूर ती आमी कॉलां आसा ती क्लियर ती केली इमिजिएट. व्हडलो इफेक्ट आमकां तो जालो ना आमचे म्हापसा ज्युरिस्डिक्शन. वेर्ल्याच्या स्टुडंटा खातीर हांव सांगूंक पडटा.